John chapter 6 verse 1 to 15. 5,000 लोकांक जेवण. यानंतर जेजू गलिलेयाचो सरोवर उतरून पेले तडीक गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणूनय नांव आसलें. व्हड एक लोकांचो मोताच्या फाटल्यान बेतालो, कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्ली असर्या तांणी पळयल्ली. जेजू एक दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसा सांगाता थंय बसलो. जुदेवाची पास्क परब पावलेली. जेजून आपले दोळे उपान भोंवतणी दिश्ट लायतना व्हड एक लोकांचो मोपणासरशी येतलो तें पळोवन फिलिपा लागीं म्हळें, इतल्या लोकांक खंयच्या उंडे आमी खंय तावन मोलाक हाडचे? फिलिपाक पारखुच्या खातीर ताणें अशें म्हळें. आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलेच जाणा आसलो. फिलिपान जाप दिली, इतल्या सकट जणांक इल्ले इल्ले म्हळ्यार 200 देनाराचे उंडे पावाशे ना. तवळ ताच्या शिसा भितरलो आनी एकलो तिमा पेद्रुचो भाव आंद्रे सांगी लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5,000 आसले, तरी तांकां सकडांक बसूंक धरणीर तण जायते आसले. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो. ते सकट दादोशी जेवले. तांचे पोटभर जेवण जातच जेजू आपल्या शिसाक म्हणालो, उरलेले कुडके पुरा एकठांय करा, कांयच पाड करचे नाका. खाऊन जातच 5 जव्या उंडग्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 दाली भरली. जेजून केल्ले हे आश्चर्य पळोवन लोक म्हणालो, संवसार येवचो आसा तो प्रवादी वचू जायजे, हातूंत दुबाव ना. आपणा बळान व्हरून आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हूण जेजूक कळिल्लेच तो एकलोच पळून परत दोंगराक गेलो. देवाच्या उतराच्यो 5 बसवण्यो. सिराक chapter 34 verse 17. तो ओत्मो उत्साहान भरता, दोळे पडजळेशे करता, तो भलायकी, जिवीत आनी आशीर्वाद दिता. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंताक तो ससनाक विसारना, तुकड्या धाकट्याचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. Psalm chapter 100 verse 5. कित्याक सर्वेस्पर बरो, ससनाक तकता तसो मोग, संततीच्या संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. Psalm chapter 16 verse 8. सरेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां, म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. Psalm chapter 3 verse 4. हांव व्हडल्यान सरेस्पराक उलो मारतां, आपल्या पवित्र पर्वतांतावन तो म्हाका जाप दिता.